भाव भयणानो, आतां आमी 7 मापदकांचे मुळांचेर उलोवया. पयलें म्हणटात तें गर्व, प्रायड. गर्व सगळे कुरपा येवपाची बोन कोत्ता देवाची, आनी ह्या गर्वाक लागून आमचें सगळें वायट जावंक पावलां. हें गर्व आमकां कशें आसता म्हूण गमतलें की तूं म्हणटलोय आपुणूच व्हडलो, हांव सांगता तें तूं आयक, तूं कोणूच न्ही, तूं कितें समजताय आनी हांव बोडायच उलयतलों. म्हजे गिरेस्तकायेचे वयर हांवें कितलें जोडलें, हांव बरो व्हडलो मनीस आनी हेंच सांगतलों. आनी हें गर्व आमकां सोकला उडयता आनी एक दीस तुका पॅरलायज कोत्ता. पवित्र पुस्तक म्हणटा मॅथ्यू 23:12, जो कोण आपणाकूच ऊंच काडटा ताका देव सोकला उडयतलो, आनी जो कोण आपणाकूच सोकला काडटा ताका देव ऊंच काडटलो. आयज आमच्यान पळोवं येता कितले व्हडले व्हडले मनीस सोकला पडिल्ले आहात पळय ते ह्या गर्वाच्या पातकाक लागून. आतां कितें करपाचें, कसो व्हडलो आहा तो ताणें ल्हान जावपाचें. हांव एक आयडिया दितां. आयज आमच्या गोरेब्यान कोण व्हडलो आहा? सासूमाय. आतां सासूमायन ल्हान जावंक जाय. आतां सासूमाय कित करून ल्हान जातली? सासूमायन सुनेचे पांय धुवंक जाय. सासूमायन सुनेचे पांय धुवंक जाय. सुनेचे पांय कुशल्यात, ताचे धुवपाचे? तूं म्हाका सांग, कुशल्यात ताचे पांय धुवंक जाय वय ना? तूं घे बालदी आनी वच तुजे सुनेशी आनी म्हूण, म्हजे सुने म्हाका तुजे पांय धुवंक दी. आनी सून म्हणटली कितें? तूं म्हजे पांय धुताय, तुजे पयले पांय धुव घे कुशल्यात ते. तूं म्हूण ना गे म्हजे सुने, हांव तुजे पांय धुवन तर जाल्यार म्हजी डायबिटी बरी जातली, म्हजी ब्लड प्रेशर बरी जातली, म्हजें हार्ट एटॅक आहा तें बरें जातलें, आनी हांव गिरेस्त जातली, म्हज्या घरान सूख येतलें. उपकार मागता, हात जोडटा, हांव तुजे म्हाका पांय धुवंक दी. आनी सून म्हणटली कितें? तूं म्हजे पांय धुशी, तुजी डायबिटी बरी जातली, तुजी ब्लड प्रेशर, तुजें कॅन्सर, हार्ट एटॅक, किडनी प्रॉब्लेम आहा तितलें बरें जावन तूं गिरेस्त जातली. तें जाल्यार म्हाकाय तुजे पांय धुवनी, कित्याक म्हजें जिवीत बरें जावंक जाय. पूण सुनेन तुजे पांय धुवंक नाकात. व्हडलो आहा ताणें ल्हान जावंक जाय. आनी जेन्ना तूं ल्हान जाता देव तुका वयर काडटलो आनी तुजी डायबिटी, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर नाटाक जातलें. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोलोमन पातशाय, ताणें देवान सांगलें ताका, सोलोमन तुका जाय पळय तें माग, आपूण तुका दितां. आनी सोलोमन कितें सांगलें? सायबा, आपूण 21 वर्सांचो भुरगो, हांव नोको तुजे पोरजेक कशें पळोवंक जाय पळय तें, सांबाळूंक जाय पळय ती. तूं म्हाका एक जानवाय दी. आनी देवाक हें बरें दिसलें आनी देवान ताका जाय ती देणी दिली आनी वयर काडलो. आनी तो इतलो गिरेस्त जालो की ताचे इतलो आनी कोणूच गिरेस्त सांगना. आनी तो इतलो बरो न्हेसलो, ताचे इतलो कोणूच बरो न्हेसोंक ना. आनी व्हडले व्हडले मनीस ताचेशी येताले, ताचें आयकून वोजाप जाताले. आयज जरी तर तूं खालती जाताय जाल्यार देव तुका हें जानवायेचें देणें मेळटलें आनी व्हडलो व्हडले मनीस तुजेशी येवन तुजें उतर आयकून ते बरें जातले. तूं शिकूं ना शिकूं, कित्याक हें देवाचें देणें तुका मेळटा. आयज जरी तर तूं खालती जाताय जाल्यार देव तुका वयर काडटा. जेजू 12 अपोस्तलांचो जेवणाक बसुल्लो तेन्ना उठलो आनी पांय धुवंक लागलो. एकल्याचे धुले, दुसऱ्याचे धुले, तिसऱ्याचे धुले, पेद्रुशी पावलो. पेद्रू म्हणटा, हांव तुका म्हजे पांय धुवंक दिवचो ना. तूं देवाचो पूत, तुवें मेल्ल्यांक जिवे केल्याय, बुखेल्ल्यांक जेवंक दिल्याय, कुड्ड्यांक दोळ्यान दिल्याय, देवा लागीं उलयताय आनी तूं म्हजे पांय धुताय. जेजून सांगलें, तूं म्हाका तर तुजे पांय धुवंक दिनाय जाल्यार तुका आनी म्हजेशी कांय संबंद ना. जाल्यार पेद्रून म्हळें, तशें जाल्यार म्हजे पांय धुव, म्हजे हात धुव, म्हजी तोकली धुव, सगळें धुव. पूण तांची कूड सगळी नितळ आहली. खाली ताका देवाक जेजून पांयच तांचे धुवंक जाय आहले. कित्याक? तांचे पांय मेळे आहले ना. कित्याक? जेजूक जावंक जाय आहलो खालती. तांकां दाखोवंक जाय आहलें कशें खालती जावंक जाय तें. आनी देव कितें करून वयर काडटा पळय तो, तूं खालती जाता तेन्ना. प्रेज द लॉर्ड.
थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणानो, आयज आमी खालती जावया आनी आयज आमी आमचें घर आहा तें जेजूच्या हातान दिवया. जरी तर सासूमायन सुनेचे पांय धुवंक जाय जाल्यार सुनेन कोणाचे धुवचे? जायतीं जाण सांगतात भुरग्यांचे, पूण माय आपणाच्या पुताचे सगळे पांय ती सगळ्यांनी धुता. थोडी म्हणटात घोवाचेय धुता, पूण सुनेन पांय धुवंक जाय नोडणेचे. पूण नोडणेचे पांय कुसल्यात, तांचे पांय धुवपाचे? तूं आतां सांग म्हाका, कुसल्यात ताचे पांय धुवंक जाय न्ही? तूं बालदी घे, नोडणे शिंवच, नोडणे तुजे म्हाका पांय धुवंक दी. नोडणी म्हणटली कितें? तूं म्हजे पांय धुता, तुजे पळय गो कुसल्यात ते, पयले धुव. नांग म्हजे नोडणे, हांव तुजे तर पांय धुयन जाल्यार म्हजें सगळें भुरगीं पळय रस्त्यार पडल्यान ती पोत्ती येतलीं. म्हज्या भुरग्यांक सगळे ते त्रास जातात, ते सगळे तांचे त्रास वेतले. म्हजी सगळी गिरेस्काय पळय सैतानान वेल्या ती म्हाका दोबरादान पोत्ती मेवटली. उपकार मागता तुजे म्हाका पांय धुवंक दी. आनी तुजी नोंद म्हणटली, तूं म्हजे पांय धुशी जाल्यार तुजें सगळें बरें जातलें, तुजीं भुरगीं बरीं जातलीं, तुजी गिरेस्काय सैतानान ओडान शिंपडाली, दोबरादान तुका हाडून पोत्ती मेवटली आनी तूं गिरेस जातलें. वय गे म्हजें नोडणें, जाल्यार म्हाका तुजे पांय धुवंक दी. भाय भयणानो, हे भाशेन आमी व्हडलो हात हाणें ल्हान जावंक जाय आनी देव आमकां उंच काडटलो. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. आतां दोळे धांपून हें धाकटें मागणें म्हणया. सोमया जेजू, वतय तुजें पवित्र अमोलीक रोगत म्हज्या गोरवाचेर, म्हज्या सुबेरबाईचेर, म्हज्या बोडायचेर आनी म्हज्या 7 माबातकांच्या मुळांचेर. सोमया जेजू, हांव म्हाका म्हजें गोर, म्हजी बोडाय आनी म्हजीं 7 माबातकांचीं मुळां तुज्या हातान दितां. आनी भोर तुजो मोग आनी पवित्र आत्मो जानवाय म्हज्या जिवितान. आनी जिवो कोर म्हजो आत्मो तुज्या आत्म्यान म्हाका सुटका दी. दोनया देवा, हें हांव मागतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आर्गां तुका जेजू, महिमान तुका जेजू. सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सैताना, हांव तुका हुकूम दितां, खोड सर, भायर सर. म्हजे शिलो, म्हज्या घर वासलो, म्हजे बोडाई चल्लो, म्हजे सुबेरबाई चल्लो, म्हज्या 7 मापातकांच्या मुळां चल्लो. आनी सैताना, हांव तुका बांदून घालतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या पांया खाला. पोत्तून येना तसो. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ओनोदर मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां दुसरें मापातकाचें मूळ राग. भाव भयणानो, राग म्हणटात तो एक व्हडलो सैतान. हो तुका राग आहा जाल्यार आयज वो मोग जावंक जाय. 1 John 3:15 म्हणटा, जरी तर तुका तुज्या भावाचो राग आहा जाल्यार तुजें सवें स्वर्गेचें राज ना. आनी 1 John 3:8 सांगता, तूं तर पातो कोत्ताय जाल्यार तूं खंय देंवचाराचो, कित्याक देंवचार खंय ओरो मागतान फोटकिरो. भाव भयणानो, राग म्हणजे देंवचार. आनी 1 John 4:20 सांगता, जरी तो तुज्या भावाचो तुज्या मुखार आहा ताचो तूं तो ताका वळखनाय जाल्यार तूं देवाक कसो वळखतलोय. जरी तो तुज्या भावाचो तूं काल जाणथान मोग करिनाय जाल्यार तुका स्वर्गीचें राज ना. सो भाव भयणानो, वो भाव म्हणटात तो कोण? आमी सगळे एकामेकाचे भाव. आमी कशे एकामेकाचे भाव जाल्या? सोमया जेजू खुर्सार मारून आमकां आपणाच्या रोगतान विकती घेतलीं आनी आमकां रोगताचे भाव केले. रोगताचे भाव म्हणजे खाशे भाव. ताचें आनी आमचें रोगत एक जालें आनी खाशे भाव जाल्या. ताका लागून आमच्यान देवाक आमचे बापा म्हूण येता. जायते धर्माचे मनीस मानून घेनात की देव तांचो बापूय म्हूण. ते म्हणटात आमी देवाचे गुलाम, तांकां आजून देव मेळोंक ना. ते आदल्या कोरारान आहात, देवाक रावतात, पूण आमकां नव्या कोरारान जेजू मेळ्ळो. भाव भयणानो, आमी आयज मानून घेवंक जाय की देव आमचो बाप आनी जेजू आमचो भाव. आनी जरी तर जेजू सायबीण मांयचो खाशा पूत आनी आमी जेजूचे भाव जाल्यार आमी सायबीण मांयचे खाशा पूत जाता. हें जायत्या जाणांक गोमना आनी ताका लागून ते आमची कॅथलीक इग्रोज सोडून गेल्यात आनी सायबीण मांयचेर आड उलयतात. जेनेसीस 3:15 सांगता,
तिचें बी तुजें मस्तक मस्तितेली. म्हजे फाटल्यान म्हणात, तिचें बी ताचें मस्तक मस्तितेली. ती कोण? ती सायबीण माय. बी कोण? बी जेजू. कोणाचें मस्तक? सैतानाचें मस्तक मस्तितेली. सो सायबीण माय जेजूची माय आनी जेजू सायबीण मायचें बी. आनी जरी तर आमी जेजूचे खाशे भाव जाल्यार आमी जाता सायबीण मायचें बी सैतानाचें मस्तक मस्तपाक. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. पूण भाव भयणानो, हें मस्तक मस्तितेलें जाल्यार आमी हो राग सोडून दिवंक जाय. राग म्हणजे सैतान. राग आहा थंय तो देव ना. मोग आहा थंय तो देव आहा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. आतां आमी दोळे धांपून हें मागणें करया, हें आमचो राग आहा तो काडून जेजूच्या हातान दिवपाक. सोमया जेजू, वतय तुजें पवित्र आमोलीक रगत म्हजेर, म्हज्या दुबावाचेर आनी म्हजे बोडायेचेर आनी म्हज्या 7 मांबातकांच्या मुळांचेर. सोमया जेजू, हांव म्हाका म्हजो राग, म्हजी बोडाय, म्हजो दुबाव आनी म्हजी 7 मांबातकाची मुळां सोमया जेजू तुज्या हातान दितां. आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बोर आनी म्हाका सुटका दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ओनोदन मान तुका जेजू. प्रेज जीजस. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सैताना, हांव तुका हुकूम दितां, कोड सर, भायर सर. म्हजे शेलो, म्हज्या रागा सरलो, म्हज्या दुबावा सरलो, म्हजे बोडाई सरलो, म्हज्या दुस्माना सरलो आनी म्हज्या 7 मांबातकांच्या मुळां सरलो. आनी सैताना, हांव तुका बांदून घालतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या पांया खाला. पोत्तून येना तसो. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ओनोदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणानो, तुमकां तो राग येता जाल्यार हें मागणें थांबनासतना म्हूण आनी थोड्या दिसांनी तो राग आहा तो मोग जातलो आनी जेजूच्या काळजान येतलो आनी तुका मागता तें देव दितलो. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ओनोदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. तिसरो सैतान कामचारा. कामचारा म्हणजे चेडवांची, चेड्यांची, वो बायलांची, दादल्यांची आस. हो व्हडलो सैतान. ह्या सैतानाक लागून आयज आमचें सगळें घरादारान धुसपट जावंक पावल्या. जेन्ना आमी पेल्याची आस कोत्ता, आमी 6वो मानामेंत, 9वो आनी 10वो मानामेंत मोडून उडयता. पेल्याची वस्तुरीची आशा कोन्नाय, पेल्याची गिरेस्तकायेची आशा कोन्नाय. दुसऱ्याची वस्तुरीची ओ दादल्याची आशा केल्यार कितें जाता? ताचेर सैतान आहा तें तुजेर येता, ताचेर पिडा आहा ती तुजेर येता, ताचेर वदरूस आहा तें तुजेर येता. आनी मागीर तुजी जाता दुलदशा निर्भाग. वेता ते वाटेन तूं पडटाय. केन्ना बरें जावचें ना. वेता थंय सैतान घेवन वेताय, हो सैतान आशेचो. भाव भयणानो, तुका आनी तुज्या घरान पडचें ना. कित्याक तुवें कोणाची आस करून आयल्याय आनी तूं काळोखान आहाय. आनी तुज्या घरान बायल भुरगीं उजवाडान आहात जाल्यार उजवाड आनी काळोख एका रुमान रावंक जायना. त्या दिसान झगडीं जातलीं, उजोती जातल्यो. घरान पडचें ना. बायल तुका लेखची ना, ओकमान कोत्तेली. आनी तूं म्हणटलोय, हांव एकदम बरो, हांव कांय वायट करिना, सगळें काडून म्हजी बायलेक दिता, सगळें घरांतलें काम कोत्ता, बरी सेवा कोत्ता, ताचो मोग कोत्ता आनी म्हाका ही सगळीं जावटात. कित्याक हें? कित्याक तूं काळोखान आहाय, सैतान घेवन आयलाय. उजवाड आनी काळोख एका रुमान रावंक जायना. वा भयणानो, आयज आमी कितल्या जाणांची आस केल्या ती पळय तूं. कितल्या चेडवांची वो चेड्यांची आस केल्या कितें जाता? तूं ताचो आत्म रेप कोत्ताय आनी तूं आतां जेलीन आहाय. वा भयणानो, जाय ते रेप कोत्तात ते मनीस फोट हाकपाक जेलीन आहात. तूं कशें जाणोय? कित्याक हांव थंय सोनवाराच्या सोनवारा वेतालों आनी हें ताका हांव बोगसणें शिकयतालों आनी हें बोगसणें तांकां सांगतालों हांव. तुका कोणें दूख दिलें ताका बोगोस, कोणाची आस केल्या ताका बोगोस आनी तीं सगळीं तुजीं दारां उक्तीं जातलीं. भाव भयणानो, 15-20 वर्सां जेलीन आहले ते फाटाफाट सुटले. कित्याक? ताणें मानून घेतलें आपणाचें पातक. हांव ताका विचारीन आहलो, तुवें कोणें नागोयलाय, तुवें कोणें बलात्कार केलाय, कोणाक तुवें रेप केल्याय तें तूं कुमसारान सांग. पूण तुका कोणें दुखयला, तुका कोणें पातकान घाला, तुवें कोणाची आस केल्याय जाल्यार तें म्हाका सांग आनी ताका आमी बोगसुया आनी ताका सुटका दिवया. आनी तुजें उजवाड येतलो आनी तुजेर उजवाड पडोन तीं दारां जेलीचीं उक्तीं जातलीं आनी तुका सुटका मेळटली.
मॅथ्यू 5:27-30 सांगता, जरी तर तूं कामताराचे एके वस्तुरेचेर दादल्याचे दोळे लायशी जाल्यार तुज्या काळजान तुवें पुरोधवार धाडलोय. म्हणजे काळीज तुजें पांगचार जालें, देव आशिल्लें पयस गेलें. तुजो उजवो दोळो पातोक कोता जाल्यार तो कोंचून भायर उडय. कित्याक एक दोळो नासतना तूं स्वर्गार गेल्यार वदीक बऱ्यान ना जाल्यार दोनी दोळे घेवन इफेन्नान गेल्यार. तुजो उजवो हात पातोक कोता जाल्यार तो कातरून भायर उडय. वदीक बरें एक हात नासतना स्वर्गार गेल्यार नाल्यार दोनी हात घेवन इफेन्नान. वा म्हणानो कितल्या जाणांक आमी हात लायल्या जातले, कितल्या जाणांक आमी दोळे मोडल्या जातले, कितल्या जाणांची आमी आस केल्या, ताचो आत्मो आमी रेख केला. आनी आयज आमच्या जिवितान शांती ना, मागणें करूंक जायना. आनी तांकां आमी बोगशी नासतना, सुटका दिनासतना आमी कोमयां घेवन आयज आमच्या काळजान फूर पडल्यात, पांगचार जालां. आनी देवाक अपमान करून आयज आमचें जिवीत वायट जावंक पावलां. कितें करपाचें? एका चेडवाक जेजू मुखार हाडून ताका बोगशी. आनी थोड्या वखतान हें कितें करून बोगसूंक जाय पळय तें तुका शिकयतलो हांव. आनी ह्या बुकार बरयलें आहा लव, फॉरगिवनेस एंड डिलिव्हरन्स, जो हांवें बरयला. तें सगळें कितें करून बोगसाणें करूंक जाय पळय त्या बुकाचेर आहा. कशें मांयक बोगसूंक जाय, कशें पायक बोगसूंक जाय, कशें बायलेक बोगसूंक जाय, कशें भुरग्यांक बोगसूंक जाय, कशें सासूमांयक बोगसूंक जाय, कशें चेडवाची आस केल्या ताका बोगसूंक जाय, कोणें तुका नागयला ताका बोगसूंक जाय. आनी एकाक सुटका दिवंक जाय, तेन्ना मागीर तुका सुटका मेळटली. आतां आमी दोळे धांपून हे चेडवांची आनी चेड्यांची आस केल्या जाल्यार ताका आमी हें मागणें करया. सगळीं दोळे धांपून म्हज्या फाटल्यान म्हणात, सोमया जेजू, वतय तुजें पवित्र आमोलीक रगत म्हजेर आनी हांवें चेडवांची वो चेड्यांची आस केल्या तांचेर. येद्या वखदार तूं ताचें नांव घे. नितोळ कर आमकां सोमया जेजू, आमचें पुरोधवाराचें पातक आनी आमची चेडवांची आनी चेड्यांची आस करून काळजान फूर पडल्यात ते फूर नितोळ कर तुज्या पवित्र आमोलीक रगतान. सोमया जेजू, हांव म्हाका आनी हांवें चेडवांची चेड्यांची आस केल्या तांचें आनी आमची 7 महापातकाची मुळां आनी आमच्या काळजान फूर पडल्यात ते फूर सोमया जेजू तुज्या हातान दिता. आनी बोर तुजो मोग आनी पवित्र आत्मो आनी काकूत आमच्या जिवितान. आनी जिवाकोर आमचो आत्मो तुज्या आत्म्यान आनी आमकां सुटका दी. दोनया देवा हें हांव मागतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोयताना हांव तुका हुकूम दितां, कोड सर, भायर सर म्हजेशेलो. आमी चेडवांची चेड्यांची आस केल्या ती आश आसलो, त्या पुरोधवाराच्या पातक आसलो, आमच्या काळजान फूर पडल्यात त्या फुना आसलो आनी आमच्या 7 महापातकांच्या मुळां आसलो. आनी सोयताना हांव तुका बांदून घालतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या पांया खाला पोत्तून येना तसो. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबणानो ही 3 हांवें महापातकाची मुळां हांवें सोडीत तुका समजणी दिल्या. आनी उरलेल्या समजणी आनी उरलेलीं 7 महापातकाच्या मुळां आसात ती समजणी ह्या बुकाचेर आहा, लव, फॉरगिवनेस एंड डिलिव्हरन्स. तो तुमकां मेळटलो केन्नाय. आनी ती तुका सगळी समजणी एकान एक कितें करून भोगसूंक जाय आनी सुटका दिवंक जाय पळय तें तुका गोमान येतलें. आनी तेन्ना हें मागणें करून तुका शांती येवन तुज्या घरादारान दोबरादान गिरेस्काय येतली. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया.